भरती परीक्षांनी झाल्या अनियमिततायेक झारखंडात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आयज 17व्या दिसा पावला। विद्यार्थ्यांनी आपलो मोर्चा सध्या विधानसभेकडे वळयला जाल्यार कसलीच वाईट घडणूक घडची न्हय हे खातीर पोलिसांनी खासा सुरक्षा व्यवस्था केल्या। विरोधी पक्षाचे फुडारी बाबूलाल मरांडी, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आदित्यलाल साऊ हांणी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या घराभायर निदर्शनां केल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांकां पोलिसांनी ताब्यांत घेतला। हातूंत कांय भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्ते आसा। संसदेचे पावसाळी अधिवेशन निमण्या सप्तकांत पावला। झारखंडात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचेर पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेचो मुद्दो तशेंच हेर कांय मुद्दे धरून विरोधकांनी लोकसभेचेर तशेंच राज्यसभेत लेगीत बरोच बोवाळ केलो। हाका लागून दोन्ही सभाघरांचे कामकाज 2दा स्थगीत जाले। कोळसो आणि खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी खण आणि खनिज उदरगत आणि नियमन दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडले। या विधेयकाक खण आणि खनिज उदरगत आणि नियमन कायदो 1957 हातून दुरुस्ती करपाचो यत्न केला। तेहलकाचे आदले संपादक तरुण तेजपाल हांका न्यायालयान दोशी थारायले उपरांत काँग्रेसीन तरुण तेजपाल वांगडा आशिल्ले पक्षाचे संबंध लोकांमुखार दवरचे अशें आवाहन भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशदेंत केला। आधुनिक आणि सक्षम करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मत्स्य साधना क्षेत्रम ह्या खासा विकसीत केल्ल्या ॲपाचें उक्तावण केलें। राज्यांतल्या दर्याद संसाधनांचो योग्य वापर करून गोंयची ब्लू इकॉनॉमी अदीक घटमूट करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गोंयांतल्या रशियन फेडरेशनाच्या मानस वाणिज्य दूतावास कार्यालयाचे उक्तावण आयज पणजेंत जालें। ह्या वेळार मुंबयच्या रशियन फेडरेशनाचे वाणिज्य दूत इवान फेटिसो आणि गोंयच्या रशियन फेडरेशनाचे वाणिज्य दूत वरुण आल्बुकेर हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। पर्यटकांची तशेंच नागरिकांची सोय जावची तशेंच भारत आणि रशिया हांचे मजगतीं वेपार वाडोवचो असो हेत ह्या कार्यालयाचो आसतलो अशें वरुण आल्बुकेर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी कोळगांवच्या दिव्यांग विद्यार्थी दक्ष राजेंद्र पणजी हाका दिसपट्ट्या वावराक हालचाल करपाक मजत जावची म्हूण इलेक्ट्रीक खुर्ची भेटयली। दक्ष पणजी हांणी कांय दिसां पयलीं इलेक्ट्रीक खुर्चीची मागणी केल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रमंडळ खेळ 2026च्या पदक जैतिवंतांकडे नवी दिल्ली हांगा भेट घेतली। तांचेकडे संवाद साधून तांकां उर्बा दिली। भारतीय खेळगड्यांनी 13 स्वर्ण, 17 रुप्या, 9 कांस्य पदकां सयत 39 पदकां जिखल्या।